नमस्कारू तुमगेले मोगाचे यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड हाज्या GSB समाचार हाका प्रीतीपूर्वक स्वागत. फुडल्या आयतारा सकाळ 8:30 आम्ही GPL उत्सव जात आशिल्ले आमगेल्या अड्ड्याराच्या सह्याद्री कॉलेजाच्या ग्राउंडा लागून तुमकां आमी न्यूज दाखयलेलो आसा. तुम्ही त्या पळयलेलो आसा. मस्त मोग दिलेलो आसा. आज आम्ही आमगेल्या महाराष्ट्राच्या मुंबईन तशा आमगेल्या वाल्केश्वर काशी मठाच्या एद्राक आसाची. आमगेल्या मागशी काशी मठाच्या नवनिर्माण जाल्लें तसल्या सुंदर आकर्षक वैभवान अशें त्या कट्टड आसा. त्या एद्रा राबून आम्ही तुमकां ह्या वाराच्या GSB समाचार दिवच्याक प्रयत्न करता आसाची. वय आमगेल्या काशी मठाच्या गुरु परंपरेच्या सत्ता स्वामी श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक 250 years पुढे म्हळ्यार 150 वर्ष पुढे ब्रिटीश सरकारान तो एक व्हड पदवींत आशिल्ल्या आमगेल्या GSB समुदायाचे श्री राम कामत हांणी स्वाम्यांक हे जागो दिल्ले म्हणून सांगताची. तो आमगेल्या काशी मठाचो व्हड भक्त जावन आशिल्लो. तो स्वाम्यांक मेळून स्वाम्याले आशिर्वाद घेवन मागीर वाल्केश्वरांत आशिल्ल्या हे जागो दिल्ल्या निमित्ती मागीर स्वाम्यान हांगा आमगेल्या काशी मठाच्या एक शाखा मठय बांदिल्लो आसा. मागीर परमपूज्य श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्यान हांगा 150 वर्ष पुढे जिवंत जावन वृंदावन जाले. सगळ्याची भूमंडळांत तिनी स्वाम्या जिवंत जावन वृंदावन जाल्लो आसाची. तातूंत एक स्वाम्या आमगेल्या काशी मठाच्या म्हणटाना आमकां मस्त खूश जाता, मस्त अभिमान जाता आनी स्वाम्याल्या चरण कमलाक आमी आड पडतची आयच्या सुरवेच्या न्यूज तुमकां आमी सांगता आसाची. तुमी व्यासोपासन म्हणून आयकल आसाची तें केल्लेलें आसा. स्वाम्याल्या देवाले आशिर्वाद अनुग्रह पात्र जाल्ली आसाची. तसल्या व्यासोपासन 1994 मुंबईंत सुरवे पंथा हांगा आमगेल्या स्वाम्या उल्लोच देव श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले आशिर्वाद आनी दिव्य मार्गदर्शन आनी दिव्य प्रेरणा निमित्ती हांगाच्या जनान भक्त वृंदान त्या सूर करून आतां मस्त अभिवृद्धी जाल्ला म्हणून आमी पुरा आयकल्लो आसा, पळयल्लो आसा. ताज्या मागशी आशिल्ले विचारू आमगेलो आजी उल्लोचाक आतां हांगा लागून श्रीमती रश्मी नंदकुमार कुडवा हांणी आसाची आनी कसो म्हणला ह्या विचारांतू म्हणून ह्या न्यूजांतू पळोवन येवया. आमी वाल्केश्वर काशी मठ म्हणटाना आमी हांगा व्यासोपासन म्हणचे विचारू सांगपाची येता. कसले म्हळ्यार 1994 सुरवेक मुंबईंत हें एक व्यासोपासन ना जे एक महत्व ना विचार पुरा आमकां आमगेल्या स्वाम्यान सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान सांगिल्ले निमित्ती ताज नंतर हांगा मुंबईंत हें एक कोरका हे एक धार्मीक विचार जावका म्हणून पुरा जनान एक त्या कोरू सूर केला आनी मस्त बरेपण जाल्लो आसा. त्या पुरा उल्लोचाक आतां आमगेलो श्रीमती रश्मी नंदकुमार कुडवा हांणी आसाची आमगेले आजी विचारांतू चड म्हायती घेवया. नमस्कार रश्मी, कसं म्हणटाची? आमी सांगचे म्हळ्यार हरिगुरू स्मरण करताची सद्गुरू जावन आशिल्ले श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वामी आनी श्रीमद वरदेंद्र तीर्थ स्वाम्याले हांगेले समाधी आशिल्लो जागो हो पवित्र जावन आशिल्लो जागो ह्या काशी मठाचे जिर्णोद्धार जावन उद्घाटन जालां हो आनंदाचो विशय. त्या आनंदा विशयांतू म्हाका आतां हांवें सांगिल्ले वरी 1994 सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले चातुर्मास अंग आशिल्लो. त्या वेळार तांकां चातुर्मासा पयशे 1 म्हयन्या पयशे फुडें अनारोग्या निमित्तान हांगा राबोवपा जालें. आनीक आमकां त्या वेळार 5 म्हयने हे चातुर्मासा सेवा करचें भाग्य मेळ्ळें. त्या भाग्या निमित्त आमकां एक अध्यात्मीक ज्ञानोदय जाल्या वरी जालें. आनीक
हंगा आमी कसं करताली म्हळ्यार त्या 5 म्हयन्यांतू स्वाम्याले देवाल सेवा करचे खातीर अनुनित्य जावन वेळू काणू हंग येतालींची ताका म्हळ्यार वालकेश्वर मठ म्हळ्यार मस्त दूर आशिल्लो तो दूर जाता आमकां जाल्यार आमी माटुंगा दादर सायन त्या सायडार आपचे बस ट्रेन चेंज करून येवचे आशिल्ले जाल्यार हाजे पूर्व भावी जावन हांव सांगता आमगेले GSB सभा माटुंगांतू भजना क्लास आशिल्ले तेन्ना एक 5-6 भगिन्यो 2-2 चेडूं 10-15 वर्सांची चेडूं ती आमी कसं केलें म्हळ्यार त्या भजनेक क्लासाक 2-4 त्या भजने क्लास ताजे नंतर बस दवरून थंय दखून हांगा वालकेश्वरा येवन पावतना 6 घंटे भरती 2 घंटे लागताले आमकां त्या 2 घंट्यांत हांगा येवन ते पवित्र जाग्यार करतना आमकां एक मनाक सारकी समाधान जातालें तशीच आमी एक 4 म्हयने नित्य सकाळचे उपासनेक येवचे सुप्रभाताक येवचे आनी हें करत आसतना 4 म्हयने स्वाम्याल चातुर्मास जालो की त्या वेळार बाल्लू मामान एक दीस आमकां आपोवन म्हणलें तुमी आतां हांगा 4 म्हयन्यांत 5 म्हयन्यांत हांगा येवन सेवा करताची आनी ही सेवा अशी राबूनच अशी कंटिन्यू जावका मुखार सुका तुमी स्वाम्याल आशिर्वाद घेयाची आनी व्यासोपासन म्हणून स्वाम्यान रचन केलेलें हें सगळें स्तोत्र आसा तुमी मुखारसून करायची म्हूण म्हणलें तेन्ना आमकां एक आनंद मेळ्ळें आनीक त्या अनुभुती तुमगेले वांटून घेवचे खातीर आतां हांव सांगता आसा ते अनुभुती कसली म्हळ्यार आमी बाल्लू मामान सांगल्या वरी श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्या लागीं आशिर्वाद घेतलो आनी तांणी म्हणलें वालकेश्वरांत तुमकां येवच्याक वचच्याक कितें कश्ट जाता सान्न चेडूं आसाची तशींच तुमी हांगाय करायची मुखारसून तुमगेले ते एरिया वायज कसं आसा थंय सगळें करायची तुमी ओट्टू जायाची आमगेलो आशिर्वाद आसा म्हळें ते सगळें आयकतना आमकां आनंद जालें ते आनंद जाले मात्र न्ही थंय देखून प्रारंभ जालेले आमी मातशी गुण पळोवच्याक दिनी तेव्हांय कशी म्हळ्यार आमगेल्या गुरू महिमा जिवंत जावन आशिल्ले त्या माधवेन तीर्थ स्वाम्याल समाधी आनीक वरदेन तीर्थ स्वाम्याली केन्नाय सांगताच की गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा ते माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्याले आशिर्वादान तांगेल कृपादृश्टीन आमकां व्यासोपासन करूं जाल्लें आज तुमकां सगळ्यांक कळिता येता ह्या व्यासोपासनेचे पुरा कडेन करताची प्रति एक घरान घर करूं जाल्लें प्रति एक सगळे भारतांत करूं जाल्लें तें मात्र न्ही भायल गांवां आशिल्ल्या तांकांय करूं जाल्लें तसले हे व्यासोपासना श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी तें बरोवन दिलेलें वेद व्यासाल तें स्तोत्र आनी बाकी पुरा देवान स्तोत्र आमकां सांगच्याक आनंद जाता आनी लौकीक जावन आमी पळोवचें गेल्यार आमी देवळांत येवन कसं की आमकां जाय जाल्यार सगळें प्रार्थना करचें जाल्यार केन्नाय उडगास दवऱ्याची आमी लौकीक जावन आमी मागची न्हय देवा तुगेल हातान तूं दिलें हें मानव शरीर हें पवित्र जावं जाल्यार तुगेल गुणगान करचें तुगेले भक्ती करची तुगेल सेवा करता जाल्यार आमकां ज्ञान दी म्हणून मागल्यार ज्ञानाभय प्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो म्हळ्यार म्हणके हें स्तोत्र प्रती एकल्याक सांगूक अवकाश मेळ्ळो तशीच आनंद जालो आनीक आतां आमी सांगचे आसल्यार त्या सुधीन तीर्थ स्वाम्यांनी आमकां अशी प्रेरण दिवन आमी इतली मुखार येयलींची आपाद मवळी नियाळी गुरुरूप स्मरणेचे पुण्य तरी करी कोण माप आमगेले पुण्याची माप करूं जायना सगळें पुण्य जोडचे खातीर आमी हांगा येवन आध्यात्मीक जावन मुखार येवच्याक कारणीभूत जालींची आतां तांगेले शिश्य जावन आशिल्ले श्रीमद संयमिंद्र तीर्थ स्वामी हांणी आमकां मस्त प्रेरण दिता तसाची आनी हें व्यासोपासना आमगेले स्वाम्यान रचन केलेलें स्तोत्र आमी पठण करका म्हणलेलें तांणी एक आदेश दिलोलो आनीक व्यासोपासना शिबीर म्हूण करून आमगेले चेडूं अति उन्नत जावन पुरा व्यासोपासन खंयची चेडूं करताची तांकां आनंद मेळ्ळो आसा आनीक पवित्र जाग्यार येवन तांणी मुखारसून येयलें तें आध्यात्मीक प्रेरण मेळ्ळो मस्त आनंदाचें जीवन आज करतासाची तांकां सगळें आज वारडीकनी जावन बायल गांवां आशा पुरो भारतांत आशा पुरो खंय आशा पुरो तसलें तें आनंदाचें जीवन करतासाची आनीक मुख्य जावन हें असल प्रचार समितींत आशिल्लें आमगेल्या यूथ ऑफ GSB सगळे टिमांक वंदन करताची आभार जावन आसा म्हाका कसं की एक थोडे वेळ दिवन अवकाश दिलेल्याक हें आतां एक मुगेल मनांत तुलीची कसं म्हळ्यार आमी सुधीन तीर्थ स्वाम्याली इच्छा ती परिपूर्ण करता प्रति एक घर कडेन व्यासोपासन जावका जाता आसा आतां 1994 खबर सांगली आज 2024 आतां मठ उद्घाटन जाला आनीकय जनांक प्रेरण मेळ्ळो हांव मुखारसून येवका म्हूण सांगून यूथ ऑफ GSB हांव आभार जावन आसा म्हूण सांगता. हें आतां कोणी पळयत आशिल्ले न्यूज कार्यक्रम पळयताना कोणाक कशी मुखार सुका कशी सूर करता म्हणजे कसं म्हणटात
तें आमगेले स्वाम्यांनी बरयलें सगळें बूक आनी मेळटा नमन बूक ह्या असं स्तोत्र मंजरी हिंदीन आनीक कन्नडान सगळें मेळटस त्या नंतर ॲप्स केलेलेस आमकां मोबायलार मेळटस तें सगळें पळोवन आयकून युट्यूबार हाजे राग आनी शिकूं येता केन्नाय रागूच जाय म्हण ना आमी नियमीत जावन वादली म्हण जाल्यार भक्तीन प्रितीन केलेली सेवा तें देव काण घेता म्हळ्यार निदर्शन. धन्यवाद. धन्यवाद. बाणगंगाच्या हें दांडेरी आमकां देव मिनू म्हण सांगताची तें राशी हांगा दिसता ताजे मागशी चंद हंस ताजे ओटूची खेळटस की ना चलतस की तें देवाल कार्णीक ना देवाल एक सृश्टी कितली चंद म्हण सांगताची आमी मुखारचे सुद्दी वताची. आमगेल्या परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य करकमला आनी दिव्य उपस्थिती मार्गदर्शनांतू आमगेल्या वाल्केश्वर काशी मठ उद्घाटन जाल्ले आमी पुरा यूथ ऑफ GSBचे लायव्ह अंतू पळयलेलो आसा. त्या कार्यक्रमाचे हायलायट्स आनी त्या दिवसू सांजे चल्लाल तसल्या सभा कार्यक्रमांतू स्वाम्यान दिलेल्या तसल्या आशिर्वचनाचे एक झलक आतांच्या न्यूज पॅकेजांतू एक पंता पळोवन येवया. जय जय गुरु महाराज तीर्थ गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज वर्धन तीर्थ गुरु महाराज सुकृत तीर्थ गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज समित तीर्थ गुरु महाराज विदुर्यासा भगवान गोविंद पुरवनं तैरक्ता अंतरिक्षेण ततति विश्वारूपम् वाद्य वाद्य प्रतिष्ठितमय वाचा संस्तव्यम् गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. आज होड एक दिवस आमगेले विभुदेन स्वाम्याल पुण्यतिथी. सगळ्याची मंगळूर पेंटेक देवा प्रतिष्ठ करून दिलेली स्वाम्याल पुण्यतिथी. आमगेले बसरूर काशी मोठ जीर्णोद्धार करून दिलेली स्वाम्याल पुण्यतिथी.
आम्ही सर्वही समाजाचे देव म्हणून लेखून आराधन करच्यो मंजेश्वर देवालय जीर्णोद्धार प्रतिष्ठ करून रथोत्सव करून दिलेला स्वाम्याला पुण्यतिथी. तसं जाल्यार स्वाम्याला एक पुण्यतिथी दिवसाक आमगेलेच यो शाखा मुठ हेच पुण्यतिथी दिसाक 9 वर्ष फुडें आमगेले व्हड एक क्षेत्र म्हण आमी सांगून घेवचे तिरुपती देवा प्रतिष्ठा केलेलो दिवस व्याजीची. और स्वाम्यांनी समसंका जाले देवाक ते वेंकटरमणाक कारकळा दुखून हरिद्वारा वेल्लो स्वाम्यान आपोवन म्हळ्यार रे स्वाम्यांनी प्रतिश्ठा केल्या म्हण की जामका आपोवन थंय पेटोवन दिवन मागीर आमी प्रतिश्ठा केलें म्हळ्यार स्वाम्यान जाल्यार हेच दिसाक आमगेले होठ एक मोठो प्रख्यात मोठो प्राकाला दुखून आमगेले समाज न्हय दुसऱ्यांगेले विश्वास दवरून येयलेलो एक मोठो अशी आमगे आतां मोठो आसा आमगेले समाजाचेंची जाल्यार दुसरो खंयच्यो मोठो दुसऱ्यान आराधन करचें मोठो म्हूण ना हांगा मात्र दुसऱ्यान जाल्यार आराधन करचें तो अवकाश हे मठा मात्र सुच शुद्ध निर्मळ जावन आशिल्ल्या तळ्या तुमी पळयत आसाची बाणगंगा तळ्या म्हणटाची. हे नांवाची आयकतना तुमकां विशेष कसो आसा पुरो म्हणून आमगेल्या श्री रामचंद्र देव श्रीरामू लक्ष्मणा ಒಟ್ಟು ಹಂಗೆತ್ತಾನ ಹಂಗ ರಾಮಕ ತಾನೆತ್ತ ಉದ್ದ ಪಿವ್ಕ म्हूण दिसता म्हूण तन्ना लक्ष्मणान बाण नेला मारनो आयिल्ल्या उद्दा त्या रामाक दिल्लालस्कय तशीची त्या उद्दा पिल्लल रामचंद्राक हंगा आम्ही पळयत आसाची ह्या सुंदर जावन आशिल्ल्या तळ्या आजिकय कितल्या एक युग बदलावण जाल्यार हें तळ्या इतली चंद रितीरी आमगेले मुखार आसा म्हळ्यार हें तळ्यांतूच हांगा तुमकां दिसता पुरो हंस कशी आरामेर वता आसाची बारी चंद रितीरी त्या कुशेरी एक म्हळ्यार खंयचेय नमन्याची एक भंय ना अशी एक मनारी चंद करून ಒಟ್ಟೂय गुंपार वताना पळयतना खुशी जाता. ह्याची विचार घेवन मुखारच्या GSB समाचाराच्या सुद्दीक वचा आमगेल्या हांगा वाल्केश्वर काशी मठाच्या उद्घाटना दिवसू त्या दिवसू मस्त संख्येरी लोक हांगा येवन तांगेल्या सेवा समर्पण केला आसा. मस्त रितीरी जन आजिका येता आसाची आनी नित्य निरंतर येताची. तांणी सेवा समर्पण करतना ताका एक आधुनिक तंत्रज्ञान यूज करून कशी जनाक खंयचे रितीरी तांकां सेवा बांदूं कशा पुरो ना तांकां प्रसाद घेवचे फुडें तांकां खंयचे रितीरी तांकां ते सेवा बांदका म्हणचे अथवा खंयची सेवा करका म्हणचे सगळं पुरा माहिती एक सॉफ्टवेरा ಮೂಲಕ पावयलेलो आसा. त्या प्रकार कसं जाल्यार खंयचे रिती ते सॉफ्टवेअर काम करता मागीर ताजे मागशे आशिल्ल्या एक टीम कसो जाल्यार मागीर ह्या पुरा सेवा खंयचे रितीरी चोलना येयल्या म्हूण हांगा एक सेवा कावंटर आसा त्या तुमकां दाखयताची तांगेले उत्तर आयकताची आमी मुखारचे न्यूज पळोवन येवया. आतां आमी आमगेल्या वाल्केश्वर काशी मठाचे येद्राशे सेवा कावंटरांत वचची. आतां आमी रोजाक CMS राव माम आसा तांगे लेगीत निमगुया खंयची रितीरी हांगाचे एक वॉलंटियर्सान वयसून जनाक सेवा दिवका म्हूण येतल्यांक कशी तांगेली एक रेस्पॉन्स कशें जनाले आनी तांणी खंयचे रितीर हांगा सेवा दिता आसाची सेवा कावंटरांत म्हणून नमस्कार माम कसो म्हणटा. नमस्कार. आतांगा ह्या कावंटराक मेन कसं जालें म्हळ्यार हें एका सर्वीस म्हळ्यार सेवा व्हडलो दिवसाची सुमार नमुन्याचें सेवा सगळें आसा विशेष सेवा सगळें मात्र न्हय आज फूड थकुनूच मस्त जनांनी हे सेवा बुकिंगेनी केलां
आता आज जेवण करचे जन फूड तकून केलेले जन पुरा जनाक एक प्रसाद मिळका ते ताका योग्य असेल प्रसाद असं सगळं हें आसा ताका आमी एक सॉफ्टवेअर जावन डेवलप करून तें ताजी पुरा म्हायती म्हळ्यार कोणेय एकला नेम तागेले टेलिफोन नंबर नाल्यार नांव मात्र सांगल्यार तांगेलें फूड केलेलें आसा म्हटल्यार तें पुरा तें इन्फॉर्मेशन तकून काणू तांकां जावंक गेलेले ते सेवा कुपन की सगळें दिता ती थोडे सेवाक कुपन मेळटा आनीक एक आमगेले सेवेक म्हळ्यार अन्नदान विशेष सेवा फूल डे सेवा ताका सगळें तांगेले एक भिक्षा सेवा करचे तांकां एक अवकाश आसा तर तांगेलें नांव सेपरेट तांतू लिस्ट येता ताका भिक्षा सेवे करपा गेलेले ते कवर की तेंकी हेंकी सगळें दिवंक पडटा तें हाका आमी तयार करून हांगा तें पुरा जनाक पामिता ती आनीक हेंची आमी मागीर सबसिक्वेंट म्हळ्यार आतां भिक्षा कोण करतात की तांकां मागीर स्वाम्याक पादपूजा करचे अवकाश आसा तवळी ते रेगुलेटेड जावका म्हळ्यार ओटार सांगूंक गेलें म्हटल्यार जनक डिवोटी एक्सपिरियन्स मस्ट बी गूड तांकां पुरा जनाक आयिल्ल्यांक एक तृप्ती जावका तांकां जाय जाल्यार मठ आशिल्ले प्रसाद मेळका अशें म्हळ्यार हाजे एक उद्देश आनी आमी एक 4-5 आमगेले वॉलंटियर्स आसा ती तांकां हें पुरा ट्रेनिंग जालेलें आसा तांणी हें बसून हँडल करतात देव बरें कर थँक्यू जायत यो थँक्यू आतां आमगे टू विष्णू कामत मस्त तांगेल्या निमगुव्या हंगे एक सॉफ्टवेअर रितीरी जनाक सेवा काउंटरांतू म्हळ्यार तांकां तांणी येता तांगेल्या फूड तांणी सेवा केल्लो म्हण जाल्यार त्या करेक्ट एक डिटेल येवच जावो तांकां सुलभ जावन खंयची रीती सेवा जावका म्हणून तांकां पावोते ना ताका दिल्ला त्या सेवाक समज जावन खंयचे रितीची प्रसाद ह्या पुरा विशय उलोवचा एक सॉफ्टवेअर अशें केल्लो आसा त्या विशय उलोवचा म्हणटा विष्णू मामसाची नमस्कार कसं म्हणटा माम नमस्कार आमगे सॉफ्टवेअर म्हळ्यार आमी पेपरलेस जावची तशी आमी एक फूल केला आमगेले ऑनलायन आमी बुकींग सुरू केलेलें ऑलरेडी एक 10-12 दीस फुडें ऑनलायन बुकींग सुरू केलेलें आमी सो आमगे सकयल डिवोटीज वचून थंय ऑनलायन बुकींग तांणी करूं येता आनी ऑनलायन बुकींग केले कूळ इमिडियटली तांकां वॉट्सॅपार तांगेले रिसीट आनी ईमेलार तांगेले रिसीट आमी पेटयलेले आतां हांगा कोण येता तांगेले खातीर आमी हे कावंटर दवरला एक कावंटर सॉफ्टवेअर म्हणून आमी केला हांगा त्या कावंटर सॉफ्टवेअरार कोणा बुकींग हांगा येवन करका तांणी येवन तांगेलें नांव आनी सकट दिवन हांगा तांणी बुकींग करूं येता कोण ऑलरेडी बुकींग केला ताका तांगेले सगळे डेटा आमगेले ऑलरेडी आसा हांगा सो खाली मोबायल नंबर घाल कळ्ळें तागेले डेटा आमी रिकॉल करून ऑटोमॅटिकली सगळो डेटा फिल जावन येता ताका खंयची सेवा बूक करका म्हणून आमी क्लिक केल्यार ते सेव ऑटोमॅटिकली आमी बूक करूं येता आमी हांगा सकट पेमेंट मोड म्हळ्यार कॅश चॅक पॉस UPI हे सकट पेमेंट आमी हांगा दवरला की कोण आयल्यार तांकां खंयची मोड ऑफ पेमेंट जावका तांणी तें करूं येता प्रसाद घेवच्याक आमी सकाळीं आमी टोकन दिता आसता ती बिकॉज आमी रिसीट ईमेलार पेटयला सो आमगेला ओरिजिनल रिसीट म्हणून ना सो ताजे खातीर हांगा कोण येता तांणी हांगा कावंटरार येवन तांणी आमी तांगेले मोबायल नंबर नाल्यार रिसीट नंबर सांगून तांकां आमी एक फिजिकल टोकन दिता आसता ती ते टोकन तांणी थंय वृंदावन एदूर दाखयल्यार तांकां ते प्रसाद आमी दिता ती सो आमी एकदम सिंप्लिफाय करून सोडला भारी इजी आसा यूज करच्याक अँड देवाल देन भारी चंद्र चलताच ते आज सकाळ दुखून आमकां कसं काय त्रास येनी आय एम शुअर सोमेल आशीर्वादान भारी चंद दुखून चलतले ते थँक्यू वेरी मच थँक्यू ह्या एक शुभ दिवसांतू आमगेलो टू उल्लोचाक GSB सभा दहिसर बोरविल्ली हाज्या अध्यक्षाच्या श्रीयुत मनोहर कामत मामसाची तांगेल्या निमगुव्या ह्या एक विशेष दिवस कसला म्हळ्यार आमगेल्या वाल्केश्वर काशी मठाच्या नूतन नवनिर्माण कट्टड आजी स्वाम्याल्या दिव्य करकमलान लोकार्पण जाल्ल्या तशीच आयची दिवस मस्त जन हांगा येवन प्रसाद घेवचो ना ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवच्या संदर्भेर तांकां आतिथ्य दिवत आसले एक विशेष जबाबदारी कामतमान घेतिल्ली आसा कामतमान कशी तुमगेली तयारी आनी आयच्या विशेष दिवसा ಬಗ್ಗೆ कसं म्हणटात आयच्या ॲक्च्युअली विभुदेंद्र तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी दिवस आजी तशीच जे आमगेल्या काशीमठ वाल्केश्वर मठाच्या महादेवन स्वाम्याला हेच वर्ष पुण्यतिथीचे वर्षाचे जाल्यार तांणी समाधी घेवन 2.5 वर्ष जाला म्हणून आसा ताजे खातीर आमी हें पुरा रिनोवेशन करून सगळे मुंबय समाजाचे सगळे समाज GSB समाजात रिनोवेशन करून आज स्वाम्याला आसतून दिव्य सकाळी उद्घाटन जाल्लेलें आसा तशीच आज पुरा जें ना म्हण जाल्यार एक 2-2.5 हजार जनाले अरेंजमेंट केलेलें आसा सकाळ दाखोवन च्या कापी आतां कितले घंटे जाल्यार 2 जाले घंटे जाल्यार च्या कापी स्टार्ट जाता आसा
जागची उण जाल्यार आमी पुरा नमुन्याचे प्रकाराचे अरेंजमेंट करून पुरा जाणां खूश जावचे करता आसत. आज पळय सकाळी इडली सांबार जालें, वडा सांबार जालें, बटाटो वडा जालें आनी आज दाळ वड करता आसा ती आनी पुदिनाचे नवें शरबत केलेलें आसा आज ते आमी आतां वांटीत आसत पुरा जाणांक. आनी जेवण जाता आसा तुमी जेवण पळयता पळय आज बिब्या उपकरी तशेंच कुवाळ्याचे पुळी कोद्देलं आनी तोरी गसी आनी पुरा दत्ता आसा च्या कापे आनी स्टार्ट आसता दत्ता आसा. तशी आमी खंयचेय कोणाक कसले उण जायना तशें आमी पळोवन आमगेले त्या माधवन स्वाम्याल्या आशिर्वादांनी आमगेलें हें पुरो चलता आसा. इतलें पुरो जाग सान आशिल्लें म्हणजे अडचण जाल्यार व्हड न्ही पुरो जन एडजस्टमेंट करता. मुंबय जनां तेंगेले हें आसा आनी गांवां दाखोवन परगांवां दाखोवन मस्त जनां येयले आसा. तांणी संतुश्टार आसात. बारी खुशी जाला मोठ येवन पळोवन आनी क्रम प्रकार जाला मोठ शिलामय करून पुरा देवालय म्हाका शिलाची कंपनी जावन पळयतना कोण जाल्यार एक पंत खूश दवता आसले एक गांवां गेलेले एक तृप्ती येता. त्या नमुन्याचे आमगेले मठ जाल्लेले आसा. आनी तुमी जाल्यार आमगेले माधवन स्वामी म्हळ्यार आमगेले समाजाक सगळे समाजाक व्हडले स्वामी हे व्हडले स्वामी म्हळ्यार जिवंत समाज हांगा त्या जिवंत समाज हांगा तुमी कसले निमगिले म्हूण जाल्यार खंयचेय प्रकारान निमगिले म्हूण जाल्यार स्वामी आमकां सोडून घालना ते आमकां केन्नाय एक भरवस आसा. त्या भरवसार आमी हांगा मुंबयत आयिल्ली ती पुराय जनांचे हांगा जाल्लेले आसा. तुम्ही आतां पळयता आसाची आमगेल्या वाल्केश्वर काशी मठाच्या हें नूतन नवनिर्माण कट्टड जीर्णोद्धार जावन आज स्वाम्याला दिव्य कार्यक्रमालान उद्घाटन जाला. त्या आयिल्ल्या सकट भक्त लोकांक एक थंड कसलेपणी खावका एक रुचीचे कसलेपणी खावका एक मनाक मस्त खूश जावका कसा खावका म्हणटा तुमगे येद्रा दिसता कसा म्हळ्यार नॅचरल आयस्क्रीम 3,500 लोकांक ह्या नॅचरल आयस्क्रीम त्या बोंड्याचे फ्लेवर टेंडर कोकोनट म्हणटा बोंड्या फ्लेवरान तुची हांगाच्या तांगेलो स्टाफ निरंतर जावन जनाक दिता आसाची त्या दिता आशिल्ल्या तुमी पळयता आसाची तशीच हांगा नॅचरल आयस्क्रीमाचे एक कावंटर आसून जन मस्त सकाळ लगून निरंतर खाता आसाची मस्त कुशीर घेता आसाची नॅचरल आयस्क्रीमाच्या रुची आनी त्या निरंतर जावन दिवचे तुमी हांगा पळयता आसाची. वाल्केश्वर काशी मठ त्या नवनिर्माण जावन जीर्णोद्धार जावन उद्घाटन जाल्लेले तुमी पुरा पळयलेलो आसा. ह्या कार्यक्रमांत तूं भाग घेवच्याक मुंबय लगून आनी विंगड कडेन लगून आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे जन हांगा आयिल्ले आसा. हांगा येताना हे परिसरांत तांगेल्या वाहन पार्किंग करचे विचारांत तांकां कितले सुलभेचे एक वेवस्था केल्लेले म्हळ्यार त्या पळयतना तुमकां मस्त आश्चर्य जाता. त्या एक ॲप थ्रू आधुनीक आमगेल्या विचारांत कशी आमी ಬಳಕೆ करून मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी यूज करून चंद रितीरी ह्या एक पार्किंगाच्या समस्या जायना तशी कशी आमी ह्या पुरा हांगा पळयलेलो आसा आमी ते अनुभव घेतिल्लो आसा. ह्या पुरा तुमकां सांगूक आमगे लोट्टू वॉलंटियर्स आसाची तांणी ह्या विचारांत उलयताची तांगेल्या उत्तर आयकून येवया. आयकतानाची मस्त रितीरी आश्चर्य जाता खुशी जाता. खंयचे एक कार्यक्रम त्या यशस्वी जावका म्हण जाल्यार ताजे मागशी आमगेल्या स्वयंसेवक ना वॉलंटियर्स तांगेले एक व्हड सेवा मनोभावन तांणी सेवा केल्या निमित्ती कार्यक्रम मस्त रितीरी यशस्वी जाता. तसले एक यशस्वी कार्यक्रमाच्या मागशी आशिल्ले वॉलंटियर्स विचारांत आतां उलोवच्या आमगेलो GSB सेवा मंडळाच्या प्रशांत मल्ले मामा आसाची तांगेले निमगुव्या तांणी खंयचे रितीरी आयच्या दिवसाक हांगा वाल्केश्वर काशी मठाच्या ह्या उद्घाटना दिवस तांगेली सेवा आनी ओवरऑल जावन तांणी कसं म्हणटाची म्हणून तांगेलो दोगांनी चारकी आसाची तांगेले विशय तांणी सांगतात. नमस्कार मालम कसं म्हणटाची. नमस्कार. स्वाम्याल्या आशिर्वादान आयचे दीस एकदम लायक गेला. उद्घाटन लायक गेल्ले चंदायरी जेन गांवां दुखून आयल्या ती केरळा दुखून आयल्या मंगलोरा दुखून आयल्या ती चंदायर जाल्लो प्रोग्राम. ताच्या फुडें मागशी जितलें काम आशिल्लें सकट वॉलंटियर हातभार लायला मस्त काम जाला चंदायर जाला आनी त्या सकट आमगेले महागणपतीला आशिर्वाद आनी स्वाम्याला आशिर्वाद ते एक आमकां एक व्हड योगदान. तशीच मस्तू जाणांना तांगेली सेव दिल्या जशी आमगेल्या येद्रास विलास शणे आनी कपिल शणे तांणी एक ॲप केला. तांणी वेले पार्किंग आमकां टोटल 10 days फ्री दिला. दे हॅव गिवन अ फ्री सर्वीस फॉर ऑल दीस 10 days अँड तांणी एव्हेंचर 2021 स्टार्ट केलेलें. 22 तांकां स्वाम्याला आशिर्वादान लायक तांकां पिकअप जाला
अँड म्हणून तांकां ते मना बसला की सेव केल्यार तितले लायक स्वाम्याल आशिर्वाद मेळटा म्हणून हांव तांकां इंट्रोड्यूस करता विलास शणै आनी कपिल शणै आनी विनायक शणै. Say more about the apps. Sure. So, thank you so much for the good introduction. So, from our side, we did a seva during our GSB's Ganesh Utsav, and we loved the fact that we were able to do that over here. So, the moment we came to know there's an opportunity over here to do something similar, we immediately jumped on it. We said, thanks to Ganpati Bappa and Swamiji's Ashirwad, we are able to do so much, right? So, we have organized valet parking for the next 10 days. Starting today in the morning, we were here at 7 in the morning to make sure everything is smooth. We've hired a parking lot, we've hired drivers to make sure everything works properly. And all of this is because, well, we started something in 2021 called Quick Park. It's an app that allows you to park. We got our first round of funding in 2022. And in the last 6 months, when we launched the app, we have got 15,000 downloads. So 12,000 downloads on the Play Store, 3,000 downloads on the App Store. And well, it's really taken off in a way where we did not expect it. So I'd like Kapil to say a few more things from our side. So again, first of all, it's all because of the blessings of Ganpati Bappa and Swamiji, and we always felt part of the community, and we always wanted to do something for our community, and now we've got the opportunity. So we want this to continue as long as we are there, and even in the future, we'd love to do this seva for, like I said, it's because of their blessings that our app has gotten this much traction, and we'd like it to continue as well. Correct. So as long as there's Quick Park, anything that we can do as a seva to our community, our Swamiji, our Bappa, we are more than happy to do that. But what made you all think about this venture? So it's very what made us think about a venture. So the fundamental problem was, so both of us used to work, right? And wherever we went in Mumbai, it was always the biggest problem we'd have is parking kahan pe karna hai, right? Especially you come to South Mumbai, it was always a nightmare. I would actually jot down the numbers of watchmen. I would call and tell them, sir, मैं आ रहा हूँ, चाबी रख लो, but गाड़ी रख लो. So we both discussed it. It's a very basic problem. Everybody in Mumbai needs to have a way to park. So that was the fundamental idea. In 2021, we decided we should tackle this problem, and it all starts with that. You find a problem that is a genuine problem, and you work on that, and well, the rest of it is, yes, find the right solution and everything else falls in place. So that was the fundamental idea behind it. Good luck. Thank you so much. Yeah, thank you. आमकां कितले खूश जाता म्हळ्यार मस्त जन आमगेल्या हें एक पवित्र जागेक येवन हांगा स्वाम्याले आशिर्वाद अनुग्रह प्राप्त करून घेतिल्लो आसात. कसं जालें म्हळ्यार परमपूज्य श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्याले जिवंत वृंदावन आनी आमगेल्या वरदेंद्र तीर्थ स्वामेले वृंदावनाच्या हें जागो कितल्या एक पवित्र म्हळ्यार हांगा विंगडिंगड गांवचे ट्युरिस्ट येवन तांगेले एक अभिप्राय हांगा व्यक्त केल्लो आसा. तांगेलो उलोवया आमगेल्या GSB समाचारांतू मुखारच्या न्यूजांतू. आमगेलो दोग जण न्यूझिलंडांतून आसाची. My name is Avril and I'm from New Zealand, and we read about this from some other travellers that had visited and said that it was a must place to come and visit and see, and we read about its history, so wanted to come and be a part of that. And it's a pretty special place, isn't it? Since we've come here, we've walked right around, and we didn't know there was a celebration or opening of a new temple, so it's a pretty amazing time to come. UNESCO make it one of the sacred place of their list. That is, UNESCO also recognized this place as one of the sacred place in our history. My experience here has been pretty spiritual from the moment we walked in. You can feel the community spirit, and we'd just like to say thank you to you for sharing the history of it, because it's very hard to get the translation. So to you we say thank you. All the best and thank you. Thank you. तुम्ही पुरा आमगेल्या यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड अंतू भजन सम्राट त्या पळयता आसाची हर एक दिवस सांजवेळ 7:15 7:30 तुमगेल्या यूट्यूब फेसबुकांतू ह्या विंगडिंगड टीम येता आशिल्ल्या तुम्ही पळयला. तशीच ताजे फायनल केन्ना खंय म्हणजे कुतूहल तुमकां आशिल्लें मार्च 4 तारीखेक सोमारा आमगेल्याची वाल्केश्वर काशी मठांतू हाजे फायनल जावचें आसा. त्या सुद्दी तुमकां आमी सांगूक मस्त खूश भोगताची. पांडुरंग हरी वासुदेव हरी, पांडुरंग हरी वासुदेव हरी, पांडुरंग हरी वासुदेव हरी. आदि गुरुगणनाथ शारद
शंकर भारती नीला व्यास श्रीलक्ष्मी नारायण भजनिया रतनिशिदिनी तो पुरंदर दासा ओम जय रतनिशिदिनी तो पुरंदर दासा ओम जय राम राम रमापते राम ओम जय राम रमापते राम ओम जय राम राम सीतापते राम वाल्केश्वर म्हणजे नाव कशें आयलें म्हणजे एक बारी चंद. वालो म्हळ्यार संस्कृतांतू रेंव म्हणून. हांगा रेंव मस्त आशिल्ले. केन्ना देव श्रीरामचंद्र हांगा आयल की तेन्ना हांगा आशिल्ले रेंव ताणें उपोग करून एक शिवलिंग निर्माण करून ताका पूज केल्ले म्हणटाची. तसर जाग यो तशानू वालू म्हळ्यार रेंव, ईश्वरू म्हळ्यार शिवलिंग हांगा निर्माण जाल्ले निमित्ती ते वाल्केश्वर म्हूण जाल्ले. तसर जागेंत राबून मुखारचे सुद्दी तुमकां सांगता आसता. आमगेल्या उत्तर कन्नड जिल्ल्याच्या कुमटांतू अशें श्री शांतेर कामाक्षी देवस्थानांतू गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश स्वाम्याला दिव्य उपस्थितींतू श्री महाविष्णू याग केल्लास. ताजे एक चंद दृश्य आत्ता आमी GSB समाचारांतू पळोवन येवया. एकंदरीत हे अनुष्ठानाचे विशेष विशिष्ट कला सानिध्य चैतन्य नव उत्कर्ष प्राप्त जावगा ताजी निमित्तानं परत नाथाने प्रीती स्नेहानं आम्ही योग्य रोखलावी भजक कसं एक अपेक्षित की ती सर्वधी कार्य त्यांना मनाप्रमाणे किंवा साधू सुद्धा एकंदरीत हे एक अतिविश्व महायागाचे सर्व सांगेदार देव माता गावांतुलो राष्ट्रांनी दुसरे सर्वधी आपत्ती दूरीकृत कोणे पुनः हे तुझे दिव्य भव्य दर्शन घेत दुसरे सौभाग्य सर्व कुलावी भजक महाजना किंवा प्राप्तीकरण कोणे जे आढळित मंडळी तसं एक उद्देशित सर्व ही जीर्णोद्धार कार्य ना चौकावे तसं एक अपेक्षित चिंतन आणि कार्य केले असा ते सर्वही करता एक मन संगती दृष्टी विश्वासार्जन दुसरे अनुग्रह तुझे साधू सुंदर का अनुके है एक विशेष अतिविश्व पर्वकाला कोण पुष्करातील स्नेहानं प्रार्थना करते ते सर्वही लोकांना कष्ट तापत्य बऱ्यापण झाल्या अतिविष्णू कार्यांचा आम्ही भागी घेऊन प्रसाद स्वीकार मात्र आम्ही सर्वही कष्टाचे दूरीकृत जाऊन आमचा परमात्मा दिव्य अनुग्रह प्राप्त केला सुंदरना की घेऊन रक्षण करून सगळी परमात्मा पाहू श्री रमण राम राम गोविंद रमण राम 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 गोविंद. मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल. GPL उत्सव 2024 मी पूरा आनंद घेतलेला असाची. तांतू GPL क्रिकेट टुर्नामेंटांतू ह्या पंता कोण विन जाल्ले आनी कोण रनरअप जाल्ले, कोणाक बेस्ट बॉलर बॅट्समॅन आनी कोणाक नवेची व्हेकल मेळ्ळे त्या पुरा कळका जाल्यार हे हायलायट्स पळयाची तुमगेल्या GSB समाचारांतू मुखारचे न्यूज जावन. ह्या पंताच्या क्रिकेटाचे वळलंके फायटर्स आनी ह्या पंताच्या GPL उत्सव 2024च्या GPL ट्रॉफी विंजल आसाची. वळलंके फायटर्स मुल्की ह्या पंत विंजलारी तशीची ह्या पंताच्या रनरअप जावन खंयची टीम म्हणून तुमकां गोत आशिल्लो आसा. त्याची टीम खंयची म्हळ्यार रॉयल चॅलेंजर्स बळ्ळंबेट्टू. तशीची रॉयल चॅलेंजर्स बळ्ळंबेट्टू हांगेले विकेट सुरवेचे वताना तांगेले एक रन्ने ना आशिल्ले. तशीची वळलंके फायटर्स हाज्या पंचम भट हांगेले भारी चांग बॉलिंगाक RCB तांणी 7 ओव्हरांतू 38 रन मात्र काडल आसाची. 7 विकेट गेल्लो आसा. त्यांची 4 ओव्हर 2 बॉल भितरीची
त्या टार्गेट చేసుకొని ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ विन जालेले आसाची. पंचम भट हांकां मॅन ऑफ द मॅच आनी सिरिसाचे लायक अत्युत्तम बॉलर म्हणून प्रशस्ती मेळ्ळी. GRS मैसूर वॉरियर्स दीपक शेणैक लायक बॅट्समॅन म्हणून मेळ्ळा आनी त्यांची टिमाचे रक्षित शेणैकय लायक एमर्जिंग प्लेयर म्हणून पुरस्कार दिल्लो आसा. आनी विजेता टिमाचे म्हळ्यार ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ह्या टिमाचे विघ्नेश भट हांकां पैसेल्स हांगेल्या सुझुकी मोटर अवायनर सुझुकी मोटर बाईक दिवन तशीचे पुरस्कार केल्लो आसा. GRS मैसूर वॉरियर्स आनी सेकंड रनर अप जावन प्रशस्ती घेतल्या. फायनल मॅच जावचे फुडें स्पेशल चेडवां खातीर एक क्रिकेट मॅच जाल्लो आसा. तातूंत कुडला टायगर्स आनी रनर अप जाल्यार मँगलोर सुपर किंग्स आनी विजेता जावन आयके जाल्लीची. ह्या कार्यक्रमांत पुरा गण्य लोकय उपस्थित आशिल्ले. विघ्नेश भटा लागी हांवें पिक्चर निमगिल्लें प्रेशर आसूं गाडी घेवचें म्हणून. टिमा खातीर खेळटा गाडी खातीर नाही म्हणलें जाल्यार आज गाडी मेळ्ळें टिमाक ट्रॉफी मेळ्ळें. कंग्रॅच्युलेशन्स. कंग्रॅच्युलेशन्स GRS वॉरियर्स. Malshi Strikers. Come on. Monitor. Smith. आमगेल्या GSP समुदायानं वर्सभर राखता आसलेल्या एक मनोरंजन एक क्रीडे सांस्कृतिक या पुरा सेर्वालालता आसलेल्या एक चंद कार्यक्रम म्हळ्यार त्या GPL उत्सव. ह्या पंथाचे आर्च फार्म लॅब्स GPL उत्सव हें तुमी पळयलें आसा. आमी पुरा कार्यक्रमाचे इंच तुमकां दाखयलें आसा. आतां तुमकां तांतू आमी ह्या वर्स विशेष जावन ताका एक ॲड केलेलो आसा, एक जोडसिलेलो आसा. त्या कसा म्हळ्यार बॅडमिंटन. त्या शटल बॅडमिंटनांत ह्या वर्स कोण विन जाल्लीची मागीर तांतू कसा विचार आसा कसा विशेष आसा पुरा पळोवया आतां ह्या न्यूज पॅकेजांत. GPL उत्सवांत ह्या पंथा बॅडमिंटन खेळ सेरसिल्लो आसा. अखिल भारतीय GSP बॅडमिंटन लीग सीझन 1चे विजेता ತಂಡ जावन मालसी टीम आयिल्लो आसा. तांणी विन जाल्लो आसाची. तशीच बॅडमिंटन बुल ह्या टीम रनर अप जावन तशीच रायसिंग स्टार मँगलोर हांकां तिन्नीचे प्लेस मेळ्ळलो आसा. ऑल इंडिया GSB बॅडमिंटन लीग ह्या वर्स ऑर्गनायज आमी US मल्ल्या इंडोर स्टेडियमांत केलेले. 8 टीमान पार्टिसिपेट करून आज आमी फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड प्राइज यांची वेदिकेवर दिता सचिव. Rising Stars Mangalore, congratulations.
थँक्यू. सीझन 1चे विनर्स मालसे स्ट्रायकर्स. देखून सगळे टीमाना स्टेज वयर येवका म्हण आमी निमगून घेता. मालशी स्ट्रायकर्स. ऑल इंडिया GSB बॅडमिंटन लीगाचे सीझन 1 आणि 2 आजी मालसी स्ट्रायकर्स फर्स्ट प्लेस विन जावन स्टेजा वयरी ट्रॉफी घेता. सची कंग्रॅच्युलेशन्स. तुम्ही इतली वेळ पळयला आम्ही आजी महाराष्ट्राचे मुंबई लोगून, मुंबईचे वालकेश्वरा लोगून, वालकेश्वरचे काशी मठा लोगून, काशी मठाचे एद्राचे बाणगंगाचे दांडेर रब्बून ह्या वाराचे GSB समाचार तुमकां दाखयलास, सांगिलास. तुमकांय तुमगेल्या गांवांत तूं चल्लल तसल्या GSB समुदायाक पावत तसल खंयचे सुद्दी आस म्हूण जाल्यार आमकां तुमी मेल करीत ना वॉट्सॅपाक आमगेल्या व्हॉट्सअप नंबराक तुमी तुमगेल्या व्हिडिओ ना फोटो कंटेंटा ओटूची पेटोवन दिवेत. ते आमी मुखारच्या वाराक दाखोवच्या जाता म्हूण सांगताची. आयच्या सुद्दी लागून आमी विराम घेताची. मुखारच्या GSB समाचारान तूं अपास मेळ्या. सगळ्याकय आमगेल्या स्वाम्याल्या देवाल्या आशिर्वाद नित्य निरंतर आसा म्हूण सांगताची. नमस्कारो. देव बरें करो.